काँग्रेस फॅमिली राज म्हणटाले, डायनेस्टीक पॉलिटिक्स म्हणटाले आनी आज हे तेच करपाक लागले. म्हापश्यान ताणें आपले चल्याक घातलो. हांगा जर तुमी म्हणटा तशें जर ते आपले हांगा पणजेचे ताजे चल्याक घालूंक सोदता देन वॉट इज इट? दिस इज क्लियरली डायनेस्टीक पॉलिटिक्स. काँग्रेसचो कॅन्डिडेट इज वायफ इज ऑलरेडी MLA. ते वटेन एक बापूय काँग्रेसीन आनी चलो BJPन गेलो. हे चालूच आसा. दिस इज नॉट अबाउट पीपल. वॉट वी हॅव टू से इज हे लोकांच्या फायद्याचें हितून कांय ना. हे आपले आपले सांबाळपाचें सगळें राजकारण जें चल्लां. उडयो मारपाचें राजकारण. सुधीर कांदोळकर काल 20 वर्सां तो BJPन आसलो. अचानक एका दिसानूच ताजो कलर चेंज जाता आनी हेवटेन येता. हो आमचो म्हादेव पयलीं काँग्रेस आसलो, मागीर खूब वर्सां BJPन आसलो. ताजो कलर चेंज जाता, तो हेवटेन येता. हे कितें चल्लां? सुभाष शिरोडकर आनी हो सोपटे अचानक उडयो मारतात, ते हेवटेन धांवता. केन्ना सोंपतलें? मदींच न्यूज आसलो दिगंबर कामत चल्लो म्हणून टाटा करपाक काँग्रेसीन. तोय न्यूज आसलो. मागीर इजिदोर धांवता म्हणून न्यूज आसलो. सारको करेक्ट न्यूज हो. मागीर खंय तेंचे हाडलें देव जाणा. हे कितले दीस चलतले? अरे बाबा, ह्या गोंयच्या लोकांक आसा तरी कितें हितून? गोंयच्या फुडार भुरग्यांक फुडार आसा तरी कितें हितून? हो प्रश्न आज आम आदमी पार्टी विचारता.